those days when career was usually decided after 10th or 12th standard. आता भुरगीं 2.5-3 वर्सांचेरूच आपल्याक व्हडलें जावन कोण जावंक जाय, आपल्याक कितें आवडटा हाचो विचार करता. सो ह्या चिल्ड्रन्स डेक अशाच एक सेलिब्रिटीक मेळुया, ईशाना प्रशांत नायक. सो ईशाना, आतां मेरेन तुवें कितले फॅशन शोज केल्या? 4. ओके. सो ईशाना, वॉट इज युअर एज? 7 years old. 7 years old. आणि वेन यू स्टार्टेड डुईंग ऑल दीस, म्हणजे केन्नाच्यान तूं स्टेजीचेर बी चलोवंक लागलें? 4.5. 4.5. म्हाका सांग, तूं आतां रॅम्पार जेन्ना चलता आनी तुज्या समोर इतले लोक आसता तेन्ना तुका भंय दिसना? थोडो भंय दिसता, पण हांव एन्जॉय. सो यू एन्जॉय. आनी म्हाका सांग, आतां तूं इतले शोज करता, एडवर्टिजमेंट्स करता, सो मागीर अभ्यास केन्ना करता? घरा जेन्ना पावता तेन्ना. सो अभ्यास आनी तुजे लायकिंग्स दोनूय मॅनेज कर. हय. मागीर म्हाका सांग, आतां तूं हे इतलें डिफिकल्ट काम करता एट दीस एज, सो सपोर्ट कोणाचो, डाडा काय मम्मा? मम्मा आनी डाडाचो दोगांचो. आनी कोण मोटिवेट करता तुका, म्हणजे तूं बरें काम करता आनी कितें अशें कोण सांगता? मम्मा. आनी तापयता कोण सगळ्यान चड? ना, तुजे आतां क्लासीन खूब फ्रेंड्स आसतले, तुजे भायरूय फ्रेंड्स आसतले, सो तांकां तुजी कितें मॅसेज आसतली? तुमकां जाय तें करात आनी जर म्हाज्या बरोबर केलें तरी चलता. सो तूं जशें आपल्या स्टडीजा बरोबर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करता तशें तांच्यांनी करचें अशें तुका दिसता? आनी म्हाका सांग, आतां आय कॅन सी मेकअप ऑन युअर आयज आनी बरो ब्लश लावन आयला. कोणें केलो मेकअप? म्हाज्या मामी. तुका आवडटा मेकअप करपाक? हय. सो ईशाना, म्हाका सांग, आतां यू डू फॅशन वॉक्स आनी तूं डान्सूय करता, प्लस यू डू एड शूट्स ऑल्सो. सगळ्यान चड तुका कितें आवडटा? फॅशन वॉक. ओके. आनी व्हडलें जातकूच यू वील कंटिन्यू फॅशन वॉक? येस. सो वी वील सी अ ब्रँड न्यू मॉडेल? सो आमी आतांच एका चायल्ड आर्टिस्टा कडेन उलयले. शी इज इन टू रॅम्प वॉक, एडवर्टिजमेंट अँड मच मोर. सो आतां ताच्या पेरंट्सा कडेन मेळुया. वी हॅव प्रशांत अँड निशिका. हॅलो अँड वेलकम. सो प्रशांत, आमी आतां तुज्या चलये कडेन उलयली. वी सॉ म्हणजे तेजे लायकिंग्स, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स. म्हणजे कोण तरी कितें एक डान्स करता किंवा कोण तरी आनी कसल्या तरी एक्टिविटीजान आसा, पण गोंया सारकिल्ल्या राज्यान असो टॅलंट खंय तरी रॅर पळोवपाक मेळटा. सो फ्रॉम वेर शी डेवलप्ड ऑल दीस? So basically when she was young, like 2 years 3 years old, so she used to like to pose. So म्हणजे आमी फोटोज घरान काडटाले, करतना ताका खूब फोटोज काडपाक आवडटाले. सो थंयसून एक्चुअली ते डेवलप जाले. एंड फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी वी गॉट इन मॅक्स लिटल आयकॉन, एक इव्हेंट आसलो मॉल दे गोवान. सो थंय तेणें फर्स्ट केलें आनी ताका खूब एप्रिसिएशन मेळ्ळें जजीसा कडसून, आनी थंय क्रावड आसलो, आनी तेजे कडसून ताका मोटिवेशन मेळ्ळें आनी शी कंटिन्यू. She is involved in so many activities. We have been seeing her on social media also. So as a mother, तुका कितें challenges face जाता? Challenges असे चड ना, टच वूड, बिकॉज ईशाना इज कॉपरेटिंग व्हेरी वेल. ते म्हणजे म्हाका तेजे चड फाटी लागचें पडना की स्कुलांतल्यान आयलें, आपलो होमवर्क केलो, एंड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू, शी इज फोकस्ड. मिन्स ते करूंक जाय म्हणून ते अभ्यासूय सारको मॅनेज करता. हे सो टील नाव आय एम नॉट फेसिंग एनी चॅलेंजीस. ताका कितें जाता, ताका ते आवड आसा, सो ऑटोमॅटिकली ते कितें जाता, कॅमेरा फुड्यान आयले, रॅम्प वॉकार गेले, ते ऑटोमॅटिकली शी गोज विथ द फ्लो. सो आतां तुमी पळयलां जशें तेणें पोज केले, सो ताका आवड आसा म्हणून ते, सो आमकां तितलें डिफिकल्ट जायना. आनी फील्ड मे बी आतां ते एज अ चायल्ड मॉडल वी आर हॅपी डुईंग इट, बट एज अ लायक चॅलेंजीस आसतले फुडें वेन शी ग्रोज अप, एंड एज अ फादर एंड मदर, लायक दीस फील्ड इज लायक लिटल बीट म्हणजे गोवान ते तशें ना इतले तेजे. सो पळोवया आतां फुडें मागीर कशें कितें. इन फ्युचर इफ शी वॉन्ट्स टू चूज दीस फील्ड एज अ हर करियर, देन या इट्स हर चॉयस, लायक वील सपोर्ट हर डेफिनेटली. म्हाका एक सांग, तुमचे आतां जे फॅमिली मेंबर्स आसा, एल्डरली पीपल, हाव दे लूक फॉरवर्ड टू इट? सी वी आर हॅविंग अ गुड फॅमिली सपोर्ट म्हणटा तशें. घरा कडेन तेचो आजो म्हण, मामागेर लायक तेची आजी आनी मामा मामी तेची म्हणजे चड ताका मोटिवेट करतात हे करपाक. सो आनी बाकी तेचे आती आसा हे आसा. सो वी आर गेटींग सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन. म्हणजे आमी खंय तरी
आमकां टायम ना जाल्यार सुद्दां दे आर वीथ अस ऑलवेज आनी करता ताका मोटिवेट करता मागीर गिफ्ट्स हाडून दिता सो शी इज मोर मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीस थिंग्स सो येस वी आर लकी टू हॅव सच अ फॅमिली. Another thing what I want to say, she is very young, just 7 years old. She must be having her own thing, म्हणजे play time किंवा her sleep time. And this ramp walk आणि advertisement we have to work according to their schedule. So ताजे कितें hamper जाता कशें दिसता? Yeah, it like she has to compromise on many things. Like एकदा shoots late असता, late night, तेन्ना ताका she has to compromise on sleep, her play time, and plus she has studies also. So like she has to adjust according to the need of the like म्हणजे केन्ना आमकां shoots येता हे आसा ते odd time असता. Like recently she had to compromise on Narkasur competition. हे ते पळोवपाक ताका मेळूं ना कित्याक shoots were like 7 to 11 PM. So तशें ताका थोडें adjust करचें पडटा. But she is ready for it and she is happily doing it. Yeah. So I want you all to give one message to parents. आतांचे खूब parents आसा who are busy with their work life, who cannot give much of time to their children. So अशा पेरेंट्सांक तुमची कितें मॅसेज आसता? आतां तुमी सांगलें की 2-2.5 वर्साचेरूच तुमी तेजो टॅलंट आयडेंटिफाय केलो आनी फुडें बूस्ट केलो, ताका मोटिवेट केलो. सो अशा पेरेंट्सांक तुमची कितें मॅसेज आसतली? या बेसिकली हांव म्हणटा की सगळ्या पेरंट्सांनी तेंच्या चायल्डाक सपोर्ट करपाचें कित्याक कितले तुवें तुज्या करियरान प्रोफेशनल लायफान तुवें कितले ग्रोथ केलें कितें केलें बट वॉट हॅपिनस गिव्स लायक म्हणजे लायक तेन्ना जेन्ना तुज्या चेडवाचें एप्रिसिएशन जाता वा तूं यू फील वेरी प्रावड सो यू कॅनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स बट बिकॉज ऑफ दॅट लायक टू म्हणजे ताका सक्सेस मेळपा खातीर पेरंट्स हॅज टू पूट लॉट ऑफ एफर्ट आनी ताका एनकरेज करपाक जाय आनी टायम दिवपाक जाय मेन थिंग. सो हे आशिल्ले ईशानाचे पेरंट्स. तेंच्यांनी एट दी एज ऑफ 2 or 2.5 दे रेकग्नायज्ड हर टॅलंट आनी तेंच्यांनी ताका बूस्ट केलो, मोटिवेट केलो. शी हॅज चोजन अ फील्ड वीच इज नॉट मच गेनिंग मोमेंटम इन गोवा और नॉट दॅट पॉप्युलर कित्याक टी व्ही इंडस्ट्री म्हणलें की इट इज युजली बॉम्बे और सम अदर मेट्रोज अँड हियर इन गोवा हर पेरंट्स आर डुईंग बेस्ट फॉर हर. शिरीश कुंकळकरा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.